इम्पॉर्टंट इश्यूज आहा ते मांडपाक मेळटा. बेश्टोच उलोवपाक गेलो आनी कितें करपाक गेलो ते इश्यूज काबारूच जायना. 3 दिसांनी जाता इम्पॉर्टंट. हांव नको इम्पॉर्टंट इश्यू मांडपाक जाय न्ही. तो 1 दिसांनी मांडूंक शकता, अर्द दिसांनी मांडूंक शकता आनी 2 दिसांनी मांडूंक शकता, 10 दिसांनी मांडूंक शकता. 3 दिसांची चड इश्यू आसा तो जाली. आसा. आनी इश्यू कितें आहा, आमी पळय तोंडाक बांदून भोंवता पळय, तुमी भोंवता आमी भोंवता, हो इश्यू आसा, हो मेन इश्यू आहा. सगळ्यो गोश्टी फुडें वयता तेन्ना सगळें लक्षांत दवरपाक जाय. नॉर्मली तूं आशिल्ले जाल्यार गोश्टी दुसऱ्यो आसता. तुमची इलेक्ट्रिसिटी बिल कितें आउटकम येयलो तेजो बेश्टें जालें तें. डिबेटाक कळ्ळें तुमकां न्ही. प्रॉमीस करता एक, हांवें तांकां म्हाज्या गव्हर्मेंटाचें सोड, हायकोर्टान दिल्ली ऑर्डर सर्क्युलेट केली ताका उतर नासलें. तेणी प्रॉमीस करता ते करना, फक्त येवन प्रॉमीस करता. हायकोर्टान तांकां पयर सांगलें की तूं प्रॉमीस केल्यार करपाक जाय. म्हणजे पळय आमच्या गोंयांत अशें आज पासून घडोवं ना. पूण काल धवलीकर म्हणटा तशेंच एका टायमार तुमचे जे मिनिस्टर आशिल्ले कॅबिनेटान तशेंच ऑपोजिशन म्हणटा प्रॉमीस करपाक कित्याक जायना, जाता म्हणटा फ्री दिवपाक. तो येता करूं. धवलीकरूय म्हणटा, दिगंबरूय म्हणटा. तो कोण येता पळय तेन्ना दिगंबर CM 5 वर्सां आशिल्लो म्हजे कितें करूं. हांव तेजे काय उलयना पळय. आज आमच्याच तरी तुमचो कॅबिनेट कोणी घालो न्ही. कलेक्ट कलीग, तूं म्हजो प्रेस कलीग, तो प्रेस कलीग, ते सगळे कलीगूच न्ही. आमी सगळे कलीग. That's what I'm saying. So we cannot give assurance. We have not given. Who has given? I can give assurance. Let them give assurance. I have given. पळय ताका proof दिला. High Court order saying that the assurance given you have not fulfilled for 1 year 6 months, 1 year 4 months of the odd figure. And High Court is directed to promise. असले गोंयांत खंय दाखयचे. So where is the question of this? So I think assurance can be given. Assurance can be given. The moon can be brought to you. The sky can be brought to you. But these are not assurance. सपोज तुमचे आमदारूच एश्योरन्स दिता जाल्यार लोकांक कन्फ्युजनान घालता पळय. तूं म्हणटा कोण ना आमदार? हो धवलीकर पण तो आमचो न्ही, तो कोण तो खबर ना. निलेश तुमचोच कलीग BJPचो एमएलए तो जोशी तेणी म्हटलें की आमी मातशें एसएमएस चड जायत जाली सांगचे कॉन्ट्रेडिक्ट जाता. कितें आसता पळय, चाणक्याचे विचार आसता. म्हाजे विचार हांवें मांडले, तुवें म्हाजे विचार विचारले, हांवें मांडले. म्हाज्या विचारा भितर इशू कितें आसता की मुद्दे जे आसता इम्पॉर्टंट आसता, नो डावट. खंयच्याय स्टेटीन इम्पॉर्टंट मुद्दे नासतना ना. पूण इम्पॉर्टंट मुद्दे कशे मांडप आनी कितल्या टायमार मांडप आनी तेजो रिजल्ट करप हें इम्पॉर्टंट. थंय येवन वेलान येवन उबे रावले, वेलान उबे रावले, वॉकआउट केले, हे इम्पॉर्टंट मुद्दे मांडपाचे आसता न्ही. तुमचे डिपार्टमेंट आतां 3 दिसांत तुमी ताका न्याय दिवपाक शकता ह्या असेंब्लीक. म्हाजे पळय म्हाजे बजेटाचें सेशन आसा आनी तितून कॅरी फॉवर्ड तितून आमच्या डिपार्टमेंटात जे आसा आमी मांडल्या. आनी म्हजे आतां कामां चालू आसा डिपार्टमेंटाचे. जे डिपार्टमेंटाचे आसा ते आमी फुडें व्हरता. थँक्यू.